मायनिंग प्रश्ना संदर्भात भौशीक बांधकाम मंत्र्यान बुधवारा राज्यपाल मृदुला सिन्हा हांची भेट घेतली. मीन उत्खनन बंद करपाची खण खात्यान तयारी केल्ली आसा. खणी वाटावपाक शिष्टमंडळान राज्यपालाक भेट दिवन 4 वर्सां खातीर खणी चालू दवरच्यो म्हूण निवेदन भेटयलां, अशी माहिती भौशीक बांधकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी दिल्या. आरडेक्सको खातीर दोनापावलच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झल रॉड्रिग्स. आज आम्ही सगळे जाण गव्हर्नराक मेळ्ळे आणि गव्हर्नराक सगळ्यो ज्यो गोंयच्यो सोशल प्रॉब्लेम कितें जातलो हो तिचे कडेन डिस्कस केलो आणि त्या शिवाय तिका रिक्वेस्ट केलो टू टेक दीस इश्यू विथ द प्रायम मिनिस्टर्स ऑफिस अँड मायनिंग डिपार्टमेंट, मायनिंग मिनिस्टर्स ऑफिस इन दिल्ली. सर तुम्ही मेमोरेंडम कितें दिला वा कितें सबमीट आमी जो प्रॉब्लेम्स आमकां क्रिएट जातलो ते इश्यूज जे आसा त्याच्या विशीं तिचे कडेन ते इश्यूज दिल्ले आसा. डिस्कस केला काय? यू हॅव सबमिटेड मेमोरंडम विथ द इश्यूज वॉट वील हॅपन इन गोवा. गव्हर्नरान आतां ते फुडें धाडपाची आवश्यकता आसा. सर काल काब्रालान एक म्हटलां की अमेंडमेंट ना जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटान ऑर्डिनन्स हाडचें. ह्या वेळार ह्यो गोश्टी करप बरोबर न्हय, कारण सुप्रीम कोर्टाचें क्लियर डिसिजन आसा आणि ह्या हाचेर प्रायम मिनिस्टर्स ऑफिस आणि आमचे जे मायनिंग मिनिस्टर्स ऑफिस कितें करता ताजेर हें आसा आणि तातूंत गव्हर्नर ज्या पद्दतीन तांकां बरयता ताजेर सगळें डिपेंड आसा. ऑर्डिनन्स काडपाक एट पॉसिबल दीस स्टेज आमी कांयच करचे ना जो पर्यंत प्रायम मिनिस्टर्स ऑफिस आणि मायनिंग मिनिस्टर्स ऑफिस जे आसा ते डिसिजन घेतले.